नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयांत दाखल केल्ल्या अवमान याचिकेचेर 23 जानेराक सर्वोच्च न्यायालयात जातली सुनावणी। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला कडेन गोंयकारांच्यो नदरो। गोंयांत कोंकणी आनी मराठी भाशेक समान दर्जो फुडली पिळगी तयार करपा खातीर लेखकांनी एकठांय येवन कोंकणी आनी मराठी भाशेंत लेखक करचे तयार। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें आवाहन। मुळगांव ग्रामसभेत तापलो मायनिंगचो विशय। थळाव्यांचो मायनिंगेक विरोध कायम। ग्रामसभेत थाराव केलो पास जाल्यार अडवलपालच्या लोकांनी मायनिंगेक दिलो तेंको। पंचायतीन फाटीं घेवची न्ही एनओसी केले मागणी। पाली आनी हरमला दर्यावेळेर सुरू आसा बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग। पर्यटन खात्यां सयत कोस्टल पुलिशेची पुरायेन आडनदर। वेवसाय कोणाच्या आशिर्वादान लोकांचो प्रश्न। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेचे 6 रस्ते बंद। तातूंतले 5 रस्ते 18 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी मेरेन बंद जाल्यार 18 जानेवारी ते 31 मार्च मेरेन अजून एक रस्तो बंद। आणि राजधानी पणजेत पार्किंग मेळप जाल्यार कुस्तार रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान येरादारीची जाता कोयणी। आता खबर विस्तारान। फाटल्या कांय वर्सां सावन म्हादयच्या विशयाचेर कसलोच निर्णय जायना। म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर कर्नाटक जायते यत्न करतात। हे उदक वळोवचें न्हय म्हणून गोंयान न्यायालयांत जायत्यो याचिका दाखल केल्यात। गोंयान कर्नाटकाच्या आड दाखल केल्ले अवमान याचिकेचेर 23 जानेवारीक सुनावणी जातली। तशेंच म्हादय संदर्भातल्या हेर सगळ्या याचिकांचेर सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी जातली। आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला कडेन गोंयकारांच्यो नदरो आसात। म्हादयचो विशय गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो आसा। कर्नाटकान म्हादय वळयली अशें गोंयचे कांय फुडारी म्हणटात। आतां ह्या म्हादयच्या विशयाचेर 2018 जी अवमान याचिका गोंयान कर्नाटकाची दाखल केल्ली त्या अवमान याचिकेन आहले की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसतना सुद्धा बांदकाम करून म्हादयचें पाणी वळोवपाचो प्रयत्न कर्नाटकान केला अशी 2018 गोंयान कर्नाटकाचेर एक अवमान याचिका दाखल केल्ली। त्याच भायर जायत्यो याचिका ज्यो आसा म्हादयच्या संदर्भात त्योय दाखल केल्लेल्यो आसा। तर ह्यो ह्या सगळ्या याचिकेंचेर जी सुनावणी जी आसा ती 23 जानेवारी ह्या दिसा सुप्रीम कोर्टान जातली अशी अपडेट आमकां मेळ्ळा। म्हणजेच 2018 अवमान याचिका दाखल केल्ली गोंयान कर्नाटकाचेर त्या याचिके सयत हेर याचिको ज्यो म्हादय संदर्भात आसा ज्यांच्यांनी ह्यो याचिका घातल्या ह्या सगळ्यांचेर 23 जानेवारी ह्या दिसा सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जातली अशी अपडेट आमकां मेळिल्ली आसा। तर आता ह्या 23 जानेवारी जी सुनावणी आसा ह्या सुनावणी कडेन सगळ्या गोंयकारांचें लक्ष लागून रावलेलें आसा। तर तो निकाल कितें येतलो हाची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। भाशेच्या आदाराचेर राज्याची निर्मिती जाली। गोंयांत कोंकणी ही राजभास आसली तरी मराठीक गोंयांत केन्नाच दुय्यम दर्जो मेळूंक ना। दोनूय भाशांचो दर्जो सारकोच आसा। फुडली पिळगी निर्माण करपा खातीर सगळ्या लेखकांनी एकठांय येवन कोंकणी आनी मराठी भाशेंत लेखक तयार करचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। सांखळे मराठी राजभास साहित्य संमेलनाचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयले। प्रांत आधारित भाषा आधारित त्यावेळी राज्य निर्मिती झाली होती। म्हणजे भाषेच्या वरती आधारित अशी प्रांत निर्मिती झाली आणि त्यात भाषा आधारित त्यावेळी झाली। त्यावेळी गोवा स्वतंत्र झाला नव्हता आणि गोवा स्वतंत्र न झाल्या कारणाने गोवा वेगळा पण राहिला होता आणि गोवा वेगळा राहायला पाहिजे हा नंतरचा 1961 पासून 67 पर्यंत सगळा इतिहास आपल्याला माहिती आहे। ओपिनियन पोल हा आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि भाषेच्या आधारावरती गोवा हे वेगळं राज्य, कोकणी या भाषेच्या आधारावरती गोवा हे वेगळं राज्य त्यावेळी ठरवलं गेलं। बट मी कुठेही असं म्हणणार नाही आहे की मराठीला दुय्यम दर्जा गोव्यामध्ये कधीही दिला जात नाही आहे, यापुढेही दिला जाणार नाही आहे। दुय्यम दर्जा ही समानतेने म्हणजे कोकणीला जेवढा दर्जा आहे त्याचप्रमाणे म्हणजे आता बरेच जण मध्येच परत रोमी कोकणीला पण राज्यभाषेचा दर्जा द्या वेगवेगळे विषय प्रत्येक वेळी काढत असतात। मी काही त्याच्यावरती म्हणजे मला कुठलाही विषय पॉलिटिसाइज करायचा पण नाही आहे। पण आत्ताच्या घडीला आपण जर एखादं वातावरण निर्मिती केली
आपण जर एखादा त्या दृष्टीने म्हणजे भावी पिढीच्या निर्माणासाठी अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या निर्मितीने म्हणा किंवा वेगवेगळ्या साहित्यिक एकत्र येऊन तर आपण खूप चांगल्या पद्धतीने या राज्यामध्ये कोकणी आणि मराठी ही बरोबरीने समानतेने गेली कित्येक वर्ष म्हणजे फक्त 1961 पासून म्हणणार नाही मी पोर्तुगीज कालीन सुद्धा समानतेने लोक कोकणी बोलतात, मराठी वाचतात, मराठी लिहितात. पण आपण मुद्दामून सांगतोय की माझ्या टेन्युअरच्या काळामध्ये जर आपण मराठी पत्र माझ्या राज्यभाषा संचालनाला जर दिलं तर तुम्हाला उत्तर मराठी भाषेतूनच मिळणार एवढं मी हक्काने सांगू शकतो. आणि त्याचबरोबर कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषा म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटला आम्ही आता शिकवत आहोत की इन फ्युचर नॉट ओन्ली फक्त राज्यभाषेलाच नाही तर राहिलेल्या डिपार्टमेंटला सुद्धा जरी तुम्ही मराठी किंवा कोकणीतून पत्र जरी दिलं एखाद्याने मराठीने जरी विचारलं असेल तरी त्याला मराठीतून उत्तर मिळावं यासाठी माझा प्रयत्न आहे. हाच तो समानतेचा दर्जा असं मी म्हणेन. मुळगाव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत परत एक फावट मायनीचो विशय तापलो. गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो. गांवाचो विचार जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. गांवकारांची सभा घेवन मायनिंग बंद करची असो निर्णय घेवपाचे ग्रामसभेत थारले. मुळगाव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत परत एक फावट मायनीचो विशय तापलो. गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो. गांवाचो विचार जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. सरपंच मानसी कवटणकारांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगाव पंचायतीची ही ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकार हांणी हेर सगळे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. म्हणजे कोणी तेजेर हे करचें न्हू म्हणून इतली ही कंपनी फटींग आसा. आमकां म्हाज्या तरी मते आनीक तेंच्यांनी कामगारांक फटयल्या, शेतकारांक फटयल्या, गांवच्या लोकांक फटयल्या आनी आमकां तेजे कंपनी कडल्यान 5 पैशाचो अजून मेरेन फायदो ना. 5 पैशाचो फायदो ना. खूब वाटता आनी त्या खातीर आमी आतां ह्या निकशाचेर येयल्या, ह्या निर्णयाचेर येयल्या की मुळगांव म्हणटा ते आमकां मायन नाका. सारकें मायन नाका म्हणजे आमकां कांय आयकपाचें ना. कोणी सरकार येवं आनी कोण येवं. म्हाजे एक सरपंचाकडे एक म्हणणें आसा येता त्या आयतारा आमी गांवची सगळी मुळगांवची मिटींग घेवया आनी सोमारच्या मायन बंद करुया. कंपनीकडे आनी ह्या कंपनीकडे आमी कंपनीक जर जाय आसले आमचे मुळगांव जर जाय आसले मुळगांवचे हे जाय आसले सपोर्ट जाय आसलो जाल्यार कंपनी खंय तरी आमच्या कडेन उलयतली आसली. म्हणजे कशी सगळ्याच गोष्टी आमच्यो ना त्या 11-12 जे डिमांड घातल्या त्या सगळ्या डिमांडाक ते नेगेटिव्ह आन्सर दिता. म्हणजे तेंकां आमचे पडलेले ना, गांवचे पडलेले ना. म्हणल्यार आमकां आमचो गांव सांबाळूंक जाय आनी आमच्या गांव सांबाळच्या खातीर म्हाजी तुमच्या कडेन विनंती आसा. येता त्या आयतारा आमी सार्वजनीक मिटींग घेवया, त्या हितून ठरवया आनी सोमारच्यान म्हणटा ती मायन बंद करुया मुळगांव. मजगती गोंया भायले एका व्यावसायिकाक दिल्ले एनओसी वयल्यान ग्रामसभा तापली. सरपंच आनी उपसरपंचान राजीनामा दिवचो अशी मागणी लोकांनी केली. तशेंच वॉर्ड नंबर 1 मदीं जावपी एका प्रकल्पाच्या विशयाचेरूय ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. पाली आनी हरमला नेटान सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगेक लागून शेनवारा दोगांक जीव वगडावचो पडिल्लो. कितलेशेच जाण बेकायदेशीर पद्दतीन हो वेवसाय चलयतात. तातूंतले कांय जाणां कडेन कसलेच परवाने नात. कोस्टल पुलिसेच्या दोळ्या सामकार हो प्रकार सुरू आसूनय तांच्या आड कारवाय कित्याक जायना काय म्हणून थळावे लोक प्रश्न विचारपाक लागले. शेनवारा पेडणेकेरी दर्यावेळेर पॅराग्लायडिंग करपी पुण्याचे एके चलये वांगडा धक्कोदायक प्रकार घडिल्लो. पॅराग्लायडिंग करतना पुण्याची पर्यटक चली शिवानी दाबळे तशेंच पॅराग्लायडिंग पायलट सुमन नेपाळीक पडून मरण आयिल्ले. शेनवारा जाल्ल्या ह्या अपघाताक लागून पालये आनी हरमला सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगाच्या विशयाचेर आतां गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. थळावो शेख वेवसायीक विलास आरोलकार सांगता ते प्रमाण ही खंय पॅराग्लायडिंगेची जागाच न्हू. हांगासर चुकून कोण पडलो जाल्यार तो मेळपाकूय कुस्तार. पॅराग्लायडिंग करप्यांनी पर्यटन खात्याचो कायदेशीर परवानो घेवन सगळ्या मार्गदर्शक सुचोवण्यांक पाळो दिवन वेवसाय करचो. कोणें येवप आनी कितेंय करप असो प्रकार सद्याक सुरू आशिल्ल्यानूच कालचो अपघात जाल्ल्याचें आरोलकार सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. हो जो स्पॉट हा पळय हो स्पॉट एक्चुअली पॅराग्लायडिंगाचो स्पॉटच न्हू. कित्याक तेजें कारण सांगता. हांगा जर समज चुकून सुद्दां जर सकयल कोण तरी पडलो
जाल्यार तो मेळपाकूय डिफिकल्ट आहे. सिंगल जर पर्सन कोण तरी येयलो चुकोन आनी समज तेणी ट्राय केली हांगासर पॅराग्लायडींग करपाची जाल्यार तो हांगा पडलो जाल्यार सुद्दां मेळचो ना. अशें हांगा कडेलोट म्हणटा तसो कडो आसा, हांगा कडोच म्हणटात. पयलीं पासून हेका कडो म्हणटाले. समज गोरवां सुद्दां कोणाची पडली जाल्यार ती मेळत नासली पयलीं. हांगासर पॅराग्लायडींग करतना तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय. ॲटलिस्ट गव्हर्मेंटाची सगळी फॉर्मेलिटी तरी करूंक जाय, कायदेशीर लायसन तरी काडून ते करूंक जाय. आनी मेजर जे आहा पळय म्हाका दिसना लोकल कोणूच ना हांगासर पॅराग्लायडींग करणारो. सगळे बिगर गोमंतकीय आनी ते जायते आपणाक करता. पर डे ना म्हटल्यार तरी 30-40 लोक हांगच्यान पॅराग्लायडिंगाचे हें घेता, मौज मजा करून वयतात. म्हणजे पॅराग्लायडिंगाचे एन्जॉयमेंट करतात विदाउट परमिशन. हे कोण तरी येता आनी कोणी तरी हें करता पॅराग्लायडींग, जाका एक्सपिरियन्स ना तो हें करता. तेचे हो कालचो इन्सिडंट घडलेलो आहा. कारण काय, तो पॅराग्लायडींग हेका टायम आसता. खंयच्याय टायमार जर तूं पॅराग्लायडींग केलं जाल्यार तें शक्य जायना. कित्याक ताका क्लायमेट म्हणजे वारो तसो जावं पडटा, हवामान तशें जाय पडटा त्या प्रमाणे. आनी तेतून जर न्यू आसलो जाल्यार तो खंय तरी असोच इन्सिडंट जावन आपलोय जीव घालयता आनी बरोबर आसलेल्यांचोय जीव घालयता. हो आता जो इन्सिडंट घडला पळय तेतून पर्यटनाचेर काय परिणाम जातलो फ्युचराक? अशेंच जर इलिगली चलत रावले पॅराग्लायडिंग जर? मेन म्हणजे कितें जालां, कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेजे कडेन कोण एप्रोचूच जायना. तांकां दिसता कितें आमकां थंय पयशे फारीक केल्या उपरांत एकदां हें जाल्या उपरांत मागीर आमकां हें जातलें तशें जातलें अशें कितें तरी दिसता आसतलें. पूण खरें म्हणजे पर्यटन खात्यान तेंचेर कडक निर्बंध हाडून तांकां अंडर आपले अंडर खंय तरी हें करूंक जाय, दवरूंक जाय, जेणे करून पर्यटन खात्याचो रेव्हन्यूय वाडटलो. कन्सर्न डिपार्टमेंट इवन कोस्टल पुलीस आहात त्यांचे कडसून त्यांची NOC घेवंक जाय, जेणे करून कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जास्तीत जास्त रेव्हन्यू वाडटलो. म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे हे जे आसा पळय पॅराग्लायडींग एडवेंचर हे टुरिझम डिपार्टमेंटान आपल्या अंडर दवरूंक जाय. तांकां आपले अंडर रजिस्टर करून तांकां हांगासर हें करूंक जाय. हो वेवसाय खरेपणी पालये आनी हरमल गांवांत चलता, पूण ते लँडिंग केरी दर्यावेळेर करतात. ताका लागूनच केरी गांवचें नांव हातून येता. तशें पळोवपाक गेल्यार केरी पंचायतीचो ह्या वेवसाया कडेन कसलोच संबंद ना. अशें आसले तरी ह्या वेवसायाचेर आळाबंद येवचो हाचे खातीर आमी ग्रामसभेत थाराव घेवन तो फुडें धाडिल्लो खरो, पूण ताचेर अजून पासून कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचें केरीची सरपंच धरती नागोजी सांगता. तो आम्ही ठराव धाडलेलो. आमकां आमचे आमदार आहात तेंच्यांनी सांगलेले की हो ठराव तुम्ही धाडा म्हणून, की आमकां केरी गांवान पॅराग्लायडींग नाका. आमी तेचेर मिटींग घेतली. मिटींगेक आमी रेजोल्युशन घेतले की आमकां हो ठराव हे पॅराग्लायडींग नाका असो आमी ठराव धाडपाचो म्हणून. तो आमी धाडलो, पूण तेचेर फुडली कारवाई कोणीच कितें करूंक ना. तर हेतून आमची चुकी कितें तेंची चुकी ती आतां आमकां कांय कळना. तर कितें करपाचें तें आमी आतां आमकां चिंतपाचें पडटलें, कित्याक अशे इन्सिडंट्स आमच्या गांवान तरी जावंक नाका. कित्याक ते पडटा पालये गांवान, हरमल गांवानूय पडटा आनी येता नांव मागीर केरी गांवाचें. कित्याक ते लँडिंग हांगा करतात, केरयेन करतात. पूण हेतून केरी पंचायतीचो कांयच रोल ना. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेचे 6 रस्ते बंद आसतले. तातूंतले 5 रस्ते 18 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी मेरेन बंद आसतले, जाल्यार 18 जानेवारी ते 31 मार्च मेरेन अजून एक रस्तो बंद आसतलो. खंयचे रस्ते बंद आसतले हे पळोवपाक पळयात पुराय बातमी. पणजे स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यांतले सध्या काम सुरू जाला. बाटले ते 4 पिलार मेरेनचो रस्तो पयलींच बंद केला. आता शारांतले आनीक 6 रस्ते बंद केल्यात. महात्मा गांधी रस्त्या वेल्या डॉन बॉस्को ते युको बँक मेरेनचो 354 मीटर लांबायचो रस्तो बंद केला. डॉन बॉस्को वा पणजे बाजारांत वचपा खातीर तुमकां युको बँके कडल्यान पी शिरगांवकर रस्तो ते आत्माराम बोरकार रस्तो ते शिक्षण खात्याच्या पोणे इमारती कडल्यान मार्ग घेवचो पडटलो. लिबर्टी शोरूम ते विनंती रेस्टॉरंट मेरेनचो रस्तो कांय प्रमाणात बंदूय आसतलो. ह्या टप्प्यांतल्यान वाहनां यो वच करूंक शकतली. टीबी कुन्ना रस्त्या वेल्या कॅफे भोसले ते दयानंद बांदोडकर रस्तो जंक्शन मेरेन 230 मिटराच्या टप्प्यान ड्रेन लायन घालपाची आनी हेर कामां जातली. ताका लागून हो रस्तो पुराय बंद आसतलो. कॅफे भोसले वटेन वचपी गाडयांक मिनेझिस ब्रागांजा रस्त्याचो वापर करचो पडटलो. 18 जून रस्त्या वेल्या NGPDA ते काकुलो आयलंड मेरेनचो 140 मीटर लांबायचो रस्तो पुराय बंद आसतलो. कुना रेवेरा रस्त्या वेली विनंती रेस्टॉरंट ते दयानंद बांदोडकर रस्तो जंक्शन मेरेनचो
मेरेनचो 40 मिटराचो रस्तो बंद आसतलो. थंयच्यान दयानंद बांदोडकर रस्त्या कडेन वचपी गाडयांनी हॉटेल मांडवी ते स्वामी विवेकानंद रस्तो अशा पर्यायी रस्त्यांचो वापर करचो. हे सगळे मार्ग 18 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी मेरेन बंद आसतले. तशेंच ताडमाड देवूळ ते STP पुला मेरेनचो रस्तो 18 जानेवारी ते 31 मार्च मेरेन बंद आसतलो. वयल्या रस्त्यांची सगळी मुखेल कामां 2 फेब्रुवारी मेरेन पुराय जातली. हातूंत जमनी पोंच्यान सेवा लायनी घालप आनी ड्रेन घालप हांचो आस्पाव आसा. वीज कामे उबारप, रंगोवप, झाडां लावप अशीं कामां 2 ते 7 फेब्रुवारी ह्या काळांत जातली. सध्या पणजेंत लोकोत्सव सुरू आसा. अशे परिस्थितींत हे रस्ते बंद केल्ल्यान शारांत आनीक येरादारीची कोंडी जावपाची शक्यताय आसा. अश्योच आनीकूय अपडेट्स मेळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पणजे शारात सद्याक पार्किंग मेळप कुस्तार जाला. राजधानी पणजेंतल्या मेजगॅज बिल्डिंगांनी स्वताची पार्किंग वेवस्था आसा. चडशा बिल्डिंगांक पार्किंग नाशिल्ल्यान रस्त्या कुशीचे मेकळे जागेत लोकांच्यो गाडयो आसतात. ते भायर पर्यटक आनी हेर जायते लोक कामाधंद्या निमतान पणजे येतात. राजधानी पणजेंत पार्किंगेची समस्या निर्माण जावपा फाटलें नेमकें कारण कितें पळयात खासा रिपोर्ट. राजधानी पणजेत सद्याक पार्किंग मेळप कुस्तार जाला. दुचाकी सुद्धा घेवन आयली जाल्यार पार्किंग सोदपाक अर्द वर लागता. 4 चाकी घेवन आयले जाल्यार 4 ते 5 राउंड मारले बगर पार्किंग मेळना. ही पार्किंग कित्याक मेळना हाची जायती कारणां आसात. पूण मुख्य कारण म्हळ्यार दरेका कडेन 4 गाडयो. पार्किंग करतले खंय? 5 मिनटाचे वाटेर लेगीत पणजेकार गाडी घेवन भायर सरतात. सरकारान स्मार्ट सिटी खातीर इलेक्ट्रीक बशी सुरू केल्यात खऱ्यो, पूण हातीच्या बोटार मेजपा इतलेच लोक ह्या बशींतल्यान प्रवास करतात. इट हेल्प्स इन मल्टीपर्पज वेज. एक म्हणजे आमी खंय तरी एक म्हणजे बाकीचे कोण येतात पयशान येता कित्याक तांकांय गाडयो पार्क करपाचे आसता. खंय म्हणजे तांकां गाडयोचें एकदा पार्किंग मेळना. आनी दुसरें म्हणल्यार इट हेल्प्स म्हणजे तुका वॉक कशी जाता. वॉक केलें की तुजें आरोग्य बरें जाता. हरशीं आमची नॉर्मली वॉक जायना, आमकां टायम मेळना खंय वचपाक. सो हें जर तूं वॉकिंग केलें आमकां कितें जालां, आमकां फक्त संवय जाल्या, एक कम्फर्ट झोनान रावपाची संवय जाल्या. गाडीन गेलो, एसीन भोवलो. बरें थोड्यांक इतली कमीपणां येता बाबा आपूण खंय बसीन गेलो म्हणजे पूण ही बसी सुद्दां इतली सरकारान बरी फेसिलिटी दिल्या कित्याक त्यो बसी आहा त्यो ह्यो न्ही. इट इज जस्ट लायक स्मूथ ट्रॅव्हलिंग अक्रॉस द हें. ताका आनी वेगळ्यान तुका हें करपाचो प्रश्नच येना. सो ताका लागून म्हाका दिसता की प्रत्येकान हेचो फायदो उठोवचो. पयलीं मायान किंवा भाटल्यान खंय बसी आसताल्यो नासताल्यो त्यो केल्या, आरतीनार केल्या, सगळ्यो इतली फेसिलिटी केल्यान 10 मिनटांनी बसी आसता. त्यो बी सकाळीं चालू जावन त्यो रातच्यो म्हाका दिसता 9-9:30 पर्यंत आसता. सो ह्यो खंय वतले जाल्यार ती फेसिलिटी आसाच. त्या भायर लागीं खंय तरी वतलो, खंय तुका कितें जाल्यार म्हाका दिसना की प्रत्येकान आपली म्हणजे गाडी घेवन वचची. आनी सपोज तुका खंय तरी अशें दिसलें की ते 5 मिनटाच्या वाटेर म्हणजे शॉप आसा किंवा कितें म्हणजे बी हें आसा आनी खंय तरी वचचें दिसलें जाल्यार म्हाका दिसता दॅट पर्सन कॅन ऑलवेज वॉक बॅक टू द हावस ऑर वॉक बॅक and then carry the vehicle. It is not necessary that he has to take the vehicle for 5 minutes and then come back. तो म्हणटालो कितें कोणी म्हणटाले आपल्याक हांगा वचपाक जाय, आपल्याक थंय वचपाक जाय, परत येवपाचें घरा कडेन अशें ना. तूं कितें परत वचना, कितें तरी काम आयलें जाल्यार वतलो. तेन्ना ऑलवेज यू कॅन कम बॅक वॉकिंग ऑर बाय बस फेसिलिटी कितें आसा. आनी ही सुविधा म्हाका दिसता की प्रत्येकान यूज करपाची आनी ही खरीच बरी सरकारान हें केल्या. सरकार जे पळय करता आय फील इट इज रियली अ गुड फेसिलिटी फॉर द पणजेकार एंड अदरवायज ऑल्सो फॉर द पीपल हू आर ट्रॅव्हलिंग. थँक्यू सर. सर तुमचे नाव? सिद्धार्थ साकरदांडे. हां. लागच्या लागीं तांकां बस उपेग ना म्हणटा तुमी, कित्या खातीर? बस येयली जाल्यार ट्राफीक जाम जाता न्हू. मध्येच जर बशीन ओके. पूण पणजेकारांनी बसीन भोंवचें अशें तुमकां दिसता? फिरूंक जाय तेंच्यांनी पूण तांकां फिरपाक चान्स ना. पूण तुमकां दिसता की पणजेकार जे आसा पणजेकार ते जे गव्हर्मेंटान सुविधा दवरल्या कदंबा आतां इलेक्ट्रीक बसीची बीन ताचे उपयोग करता म्हणजे कोण सहसा बशीन दिसना न्हू. हय, आपली गाडी घेवन भोंवतात. काका तुमी पणजेचे? ओके. सो तुमी हांगासर कशें ट्रॅव्हल कशें करता? बसीन काय तुमची ओन गाडी आसा? ना बशीन येता. बसीन? ओके. पूण बसीनचे ट्रॅव्हल करता तुमी? बशीन बरें दिसता न्हू म्हाका. ओके. ते गाडयो घेवन येता म्हणजे कितें जाता, खंय एक्सिडेंट जाता, कितें जाता, लोक गाडयो पळोवन चलना न्हू. ताका लोकांक त्रास करपाक ना म्हाका. बशीन येयला सामान घेवन बसना टेंशन ना न्हू. सांजचो बशीन वयता. बसी? गोवान बशी केल्या न्हू. बशी कित्याक बशी यूज करूंक जाय न्हू. हय. थँक्यू. पैसा आतां लोक गाडयेन भोंवता, बसीन लोक गाडये घेवन भोंवता.
राजधानी पणजेत राबितो करून आशिल्ल्या लोकांनी तशेंच भायल्यान येवप्यांनी बशींनी प्रवास केलो जाल्यार पार्किंगेची समस्या कमी जावं येता. स्वताच्यो गाडयो घेवन येवचे बदला राजधानीत यो वच करपा खातीर बशींचो वापर करचो. पणजेत कामाक येवप्यांनी लेगीत आपली गाडी हाडचे बदला भौशीक येरादारीचो वापर करचो. अशें केल्यारूच पार्किंगेची समस्या कांय प्रमाणात उणी जावं येता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. 2027 वर्सा 27 आमदार वेंचून हाडपाचो हावेस भाजपाचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. कार्यकर्त्यांच्या बळग्यार भाजपा खंयचीय कामगिरी पुराय करपाक शकता असो विश्वासूय तानावडे हांणी मुख्यमंत्र्यांक उलोवन दाखयलो. नव्या प्रदेशाध्यक्षाच्या घोशणे खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत दोगूय उलयताले. फुडल्या विधानसभेची 50% तयारी पुराय जाल्ली आसा. उरिल्ली तयारी बेगीनूच पुराय करतले अशें सदानंद तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें म्हणणें. 2027 27 आमदार वेंचून हाडपाचो निश्चयूय भाजपान केलो. 2027चे विधानसभा वेंचणुकी खातीर भाजपा 27 जाग्यांचेर आपले आमदार वेंचून हाडटले म्हणून भाजपाचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयले. नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे घोशणे खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत दोगूय उलयताले. ऐकात तांचें म्हणणें. आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी मिळून भारतीय जनता पार्टी वयर व्हरपाचें काम केल्लें आसा. आणि त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी 27ची निवडणूक दोळ्यासमोर दवरुया. आणि हे दवरता आसतना गेल्या साऊथ गोवा भितर आमी मातशें चुकले, मातशें कमी पडली मतां, आमी निवडणूक जिखूं शकना. म्हाका एका पत्रकारान सांगलें कित्याक काय म्हणा ती जबाबदारी म्हजी. भारतीय जनता पार्टी जिखत जाल्यार ती सगळ्या कार्यकर्त्यांची. आणि ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी जर खंय फेल ठरली आसत जाल्यार प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी हांवें स्विकारली. आणि त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी हे काम पुढे वरूया. आणि त्यामुळे हे करता असताना 27 डोळ्यासमोर दवरुया आणि भारतीय जनता पार्टी परत एकदा खूप मोठी उभारी दिवया. 27च्या निवडणुकी भितर 27 जसे मुख्यमंत्र्यांक दिसता ते आम्ही पूर्ण करपाक सगळे प्रयत्न करूया. हांव हांगा बशिल्ल्या सगळ्या आमदारांचे हांव खास करून बाबूश मनशाराक म्हाका आमी प्रायमरी मेंबरशीप करताले की फुडें वचून आसली. आणि त्यामुळे बाबूशाक म्हळ्यार तुजी फुडें वचना जाल्यार बाकीची उरतली म्हणून बाबूशान जो जोड धरलो. आणि आम्ही सगळ्यांक टार्गेट दिले. लोकसभेक जितली मतां पडल्या तितली केली म्हणजे तुझे टार्गेट पूर्ण. 23 हजारांतले 17,000 प्रायमरी मेंबर केले. हांव 70 केले तातूंतल्या 70 केले आसत, बिचोले तालुक्यान केले आसत, सगळ्या आमदारांनी केले. पण सगळ्यांनी प्रयत्न केले. ताणें सांगलें की आपण जर ह्या पार्टीन आसत जाल्यार ह्या पार्टीची आयडियोलॉजी आपल्याक फॉलो करपाक जाय. हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. भारतीय जनता पार्टी ही लोकशाही जपली पार्टी आसा. आणि सर्व सहमतान मंडळ अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश अध्यक्ष यांच्या निवडणुका पार पाडल्यो. आणि भारतीय जनता पार्टीचो खूप जुनो कार्यकर्तो, प्रदेशाचो युवा मोर्चा असलेलो कार्यकर्तो, युवा मोर्चाचो अध्यक्ष असलेलो कार्यकर्तो बाब दामू नायक हेका प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून सुनील बन्सलजी आमचे नॅशनल सेक्रेटरी हांणी जाहीर केला. बाब दामू नायक यांच्या भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश, गोवा लोक आणि गोवा सरकार हांच्या वतीन हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितरित्या एक संघटनात्मक कार्यकर्तो असल्या कारणान परत एकदा संघटन मजबूत करपा खातीर ताचें योगदान हे खूब व्हड योगदान आसतलें. आणि 27 पार्टीक परत सत्तेर हाडपा खातीर मान्य मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत, विकसीत गोवा हे पूर्ण करपा खातीर तेजोय मोलाचो वांटो आसतलो. सरकार आनी संघटन हे पॅरलली बरोबर चलपा खातीर हांव बाब दामू नायक हाच्या बरोबर मेळून पार्टी हांगासर आनीक ग्रो करपा खातीर आणि पार्टी सत्तेर हाडपा खातीर रात आनी दीस वावुरतले आणि पार्टी परत एकदा सत्तेर येतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. प्रतापसिंग राणे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर आयिल्ली. पण आपणे भाजपाच्या तत्वाकडेन आपणे तडजोड केली ना. आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर घेवन आयिल्लेच आयज भाजपान हासात अशी आपल्याक खोस भोगता अशें उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक सांगता. पळयात पुराय बातमी. प्रतापसिंह राणे हांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळान आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर आयिल्ली. पूण आपूण भाजपाच्या तत्वा कडेन केन्नाच तडजोड केली ना. मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणीच आपल्याक काँग्रेसीत प्रवेश कर, तुका मंत्री करता अशी ऑफर दिल्ली. पूण आपूण भाजपा वांगडा कायम रावलो. आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर दिवपी सुभाषूच आयज भाजपान आयिल्ल्याची आपल्याक खोस भोगता अशें खासदार श्रीपाद नायक हांणी उलोवन दाखयलें. भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाचे घोशणे वेळार ते उलयताले. की म्हाका निवडून येयल्याचो आनंद ना. म्हाका खंय तरी एक भंय कसो आहा की भारतीय जनता पक्षाक एक गट्टा इतकी मतां 50-52 मतां मेळ्ळी कशी. आनी माननीय सुभाष शिरोडकार जे हांव याद करता की त्या वेळाचेर एक ध्येय घेवन
राजकारण हे समाजकारणान आमकां करपाक जाय, ह्या देशाक मोठो करूंक जाय, हांगासरल्या प्रत्येक मनशाक स्वावलंबी करूंक जाय, ह्या प्रत्येक मनशाचे अन्न वस्त्र निवारो मूलभूत गरजो ताका दिवंक जाय, म्हणून हे राजकारण आसा. हे घेवन आमी जेन्ना फुडें सरले त्या वेळेचेर माननीय सुभाष शिरोडकर म्हजे कडेन आयले, माननीय प्रताप सिंग राणांनी म्हजे कडेन धाडिल्लो ताका की तूं मडकयची तिकीट घे, आमी सगळे तरेचे हे करतात आनी तुमकां मंत्रीपदय दिता. पण आमी त्या कमीट जेन्ना आमी जी आयडियोलॉजी स्विकारली, आयडियोलॉजी ही आसा राजकारण हे आमी करून दाखयल्लें आसा. हे आसतलें कदाचित मंत्रीपद निमित्त ताचे खातीर आमचें काम न्हय. हांवें हात जोडून सुभाषजीक सांगलें की आमचें जें हें आसा हें कार्य राजकारणा खातीर मंत्री जावप आमदार जावप म्हणून ना, आमकां हें कार्य जें आसा ह्या देशाच्या हेका वापरूंक जाय. आमची ताकद जी आसा हें कोण करतलो? आतां बरें इतलीं वर्सां ह्या देशाक ह्याच्यामुळे स्वार्थामुळे आमी सगळो देशा खातीर थांबोवन दवरले, देशाचो विकास थांबोवन दवरलो आसा. आमी भाग्यशाली आसात की मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळो आनी ह्या 10-12 वर्सांक जी काही देशाची प्रगती फुडें व्हरता म्हणजे तोच विचार जो आमचो आशिल्लो आज आमकां खूब खुशी भोगता की तो विचार आज आमी साध्य करपाक हेजेर येयल्ले आसा. आनी येणाऱ्या काही वेळ 2047 हो भारत देश हो विकसनशील देश ह्या जगांतलो 1 नंबर देश जातलो. आनी म्हणून त्यावेळेस जे कितें आमी जे आसात ह्या खातीर आसात, आयडियोलॉजी घेवन आसात, आमचो विचार हो आसा. आनी त्या खातीर त्यावेळेस हात जोडून हांवें सुभाषजीक सांगिल्लें की ना थँक्यू म्हणटा तुमकां, तुमी ऑफर दिली, पण आमचें तें हें ना, जो विचार आमी घेवन वतात त्या विचाराक करूं. आनी आज आमचो मोठो विजय, आज कदाचित सुभाष शिरोडकर जे आसतले, दिगंबर कामत जे आसतले, सगळे मंत्री जे आज आहात ते आमचे बरोबर आसात आनी आमच्या तत्वाचो विजय आज जाल्लो आसा हें तुमकां खुशेन सांग. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.